ती म्हणजे पयलीं सगळे टायमींग रिव्यू करपाचे. तांचे कडल्यान डेटा हांवें मागयला, RTA कडल्यान मागयला, कदंबा कडल्यान मागयला, प्रायवेट बस ऑपरेटरा कडल्यान मागयला. तो जेन्ना टायम टेबल आमचे कडेन येतलो तेन्ना त्या टायम टेबलार बसून कशें टायमींग क्लॅश न जाता आनी पब्लिकाक इनकन्विनियन्स न जाता कशी सिस्टम इम्प्रूव जावची हाजेर विचार विनिमय जाला. आनी शॉर्टली कांय तुमचे खुबशे पेंडींग इश्यूज आशिल्ले, थोडे ऑलरेडी मेकळे जाल्ले आसा, थोडे इन द प्रोसेस चालू आसा. तर अशेंच फुडें फुडें आमी कॉर्डिनेशन करून बरो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कशी गोंयांत जावची हाजे खातीर तुमचें सहकार्य लागतलें. देसाय सांगतात त्या प्रमाण ओव्हरलोडिंग, ओव्हर स्पीडिंग आणि बाकीच्या प्रश्नांचेर येता त्या दिसांनी येरादारी खातें उपाय काडटले. खंय तरी इल्लिगल स्टॉप्स करप, जावं ओव्हर स्पिडींग करप, जावं ओव्हरलोडिंग करप, जावं पॅसेंजर बस कमी पडली म्हणून खंय तरी पॅसेंजर लोंबकाळत व्हरप, अश्योय काही गोश्टी म्हजे कडेन आयल्ल्यो आसा. हांवें तुमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हाक सांगलां, जर सरकार जर तुमकां बरी सोयी दिता, फॅसिलिटी दिता, जावं इन्शुरन्स दिता, फ्युअल सबसिडी दिता, तर तुमचोय हो रोल आसपाक जाय की ती जी तुमची सिस्टम तुमच्या हातान आसा ती तुमी वेवस्थीत चलोवपाक जाय, कायदो न मोडटाना. आनी आतांच्या मिटिंगेन आमी हे सगळे पॉयंट ताचेर डिस्कस करून तांच्यांनी म्हाका अश्युरन्स दिला की तुमचे पर्यंत हे पावयतले आनी ज्यो बशी सिस्टम आसा त्यो इल्लिगल स्टॉप्स न करता, ओव्हरलोडिंग न करता, पॅसेंजर कॅपॅसिटी पेक्षा न वाहता सगळ्यांनी कदंबा जावं प्रायवेट स्टेज ऑपरेटर म्हाका अश्युरन्स दिला की ते लक्ष घालतले आनी हाजेर सारको विचार जातलो. 2005 सावन प्रायव्हेट बसवाले समन्वय समिती मागताले. आता सरकाराच्या येरादारी खात्यान समिती नेमल्या. येरादारी खात्याचे अधिकारी कदंबा आणि प्रायव्हेट बसवाले ह्या समितीचेर आसतले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी.